बँकांच्यो शाखा वाढत आसात, मात कर्मचारी कमी जायत आसात म्हणून कामगार फुडाऱ्यांनी तिडक उक्तायल्या। बँक कर्मचाऱ्यांक पगार वाड दिवपी धावो कंत्रात बेगिनात बेगीन करचो अशी मागणी करपी थारावूय बँक कर्मचारी असोसिएशनाचे परिशदेन पास केलो। गोवा बँक कर्मचारी असोसिएशनाची 7वी परिशद आयतारा पणजे जाली। I told the Indian Bank Association chairman and other people, big people were there. I told them that you are opening branches, 18,000 branches you opened in the last 5 years. But the number of workmen has come down by 18,000. If you open a branch, at least there must be one clerk, one substaff, minimum, come second. So if there are 18,000 new branches, at least the staff should have gone up by another 36,000 minimum. The volume of work has gone, the total business of the banking system in the last 5 years. When we signed the 9 bipartite, it was around 33 lakhs crores. Today the total business gone to 85 lakhs crores, huge money. That means the business volume is going up, workload is going up, branches are going up, but employees are coming down. You are, I am sure, ready. But while doing so, also I am emphasizing this part. Build bridges with the other working class, and I assure you on behalf of AIQC that we will be with you through thick and thin, and we will stand with you, stand by you, and we also know that you are eminently capable of fighting your struggle and also leading this struggle along with the working class. दिवचल आणि वाळपय उपरांत आता साखळेचे नवे हॉस्पिटल सुरू करचे म्हणून काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी नेट धरला। साखळेचे सरकारी हॉस्पिटल बांधून 8 महिने झाले, मात सरकार ते सुरू करिना म्हणून काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचो निषेध केलो। ही तिनूय येदी व्हडली हॉस्पिटलां फाटल्या सरकारान गरज नासतना बांदल्यात अशी भूमिका सध्याच्या भलायकी मंत्र्यान घेतल्या, मात ह्या बोवाळांत तिनूय बिल्डिंगो वापरिनासतना पडल्यात। खरें जर तर लोकांचो मोग आहा ह्या मनशाक जाल्यार फर्स्ट तेणें हे हॉस्पिटलां जावं सामान्य मनशाक वस्त जायो त्यो पयलीं करपाक जाय आशिल्ल्यो। आनी इथ घोटाळो आहा, तींत घोटाळो आहा, हे म्हणून दीस काडले। आतां 9 म्हयने 8 म्हयने जाले, ऑलमोस्ट 10 म्हयने जाले, हांकां हॉस्पिटल बांदलेलें इनॉग्रेशन करूंक जायना। सो म्हगे रिक्वेस्ट गोंयकारां पासत जावं सांखळेचे आमगे बरे लोकां पासत हे हॉस्पिटल इनॉग्रेट करात। आता जवळ जवळ 8 महिने जाले हॉस्पिटल हे आमकां सामकें पयस जाल्यार अपुरे पडटा। कितें जालें की ना तांकां डायरेक्ट बांबोळे धाडटा। हे बांबोळे धाडप हे बरोबर न्हू, तो बेगीनच्या बेगीन सुरू करचें म्हणून आमची मागणी आसा। जर तर सरकाराक अपयश येयल हेच्या फुडें हॉस्पिटलां चालू करपाक जाल्यार मोठ्या प्रमाणात रस्त्यार देऊन आंदोलनां करची पडटली असो आमी इशारो दिता सरकाराक। तारख्यो दिवन लोकांक झुलत दवरपाची तांच्यांनी ही जी धोरणां जी धरला ताजेर आमी निशेध करता। आनी बेगींतल्या बेगीन हे हॉस्पिटल जर तो सुरू तर जायना जाल्यार पार्सेकार आमदार पार्सेकारान राजीनामो दिवचो अशी आमी ताजे कडेन जोरदार मागणी करता। ईडीसीन वर्स 2003 मेरेन मुख्यमंत्री रोजगार येवजणे खाला दिल्ल्या रिणांतले 1,71 लाखांच्या रिणाचे वसुलीची धडगत नाशिल्ल्यान ओटीएस जाहीर केल्या। वर्स 2003 पयलीं रीण घेतिल्ले सुमार 170 जाण ओटीएसा खातीर पात्र आसात। त्या वेळार ईडीसीन दिल्ले 5,22 लाखांचे रिणांतले 3,51 लाख रुपया लोकांनी भरल्यात। 1,71 लाख भरपाचे उरल्यात। पळयात रिपोर्ट। वर्ष 2003 पयलीं मुख्यमंत्री रोजगार योजने खाला रीण दिल्ल्याकूच ओटीएस येवजण लागू जाता अशें ईडीसीन स्पश्ट केलां। वर्सा 2003 पयलीं ईडीसीन 466 जाणांक मुख्यमंत्री रोजगार योजने खाला रीण दिल्ले, तेन्ना ईडीसीन वट्ट 522 लाखांचे रीण दिल्ले। ह्या रिणांतली 3,51 लाख ईडीसीच्या पदरात पडले, मात उरिल्ले 171 लाख रुपया वसूल करप ईडीसीक जमूंक ना। मुख्यमंत्री रोजगार योजनेंतले रीण भरूंक जमूंक नाशिल्ल्याक ओटीएस दिवपाचे ईडीसीचे मंडळाचे हालींच जाल्ले बसकेंत थारल्या। हे योजने खाला रीण घेतिल्ले तेन्नाचे सुमार 170 जाण ओटीएसा खातीर पात्र आसा। दरेका केशी प्रमाण ह्या रिणाकारांक ओटीएस मेळटली। कांय केशी कोर्टात आशिल्ल्यान तांचे कितें करपाचें तें थारूंक ना। रीण घेतिल्ल्या ह्या 170 जाणांच्या उद्देग वेवसायाची परिस्थिती पळोवन तांकां वसुलीत सूट दिवपाचें ईडीसीन थारायलां। तांकां ते वेळार 13% जूल लायतले। सध्या रिणाक 3.5 ते 4% जूल लायतात। पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार।
2015 सावन सगळ्या गोंयकारांक 24 वरां उदक मेळटलें अशी घोशणा भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान फोंडें केल्या. प्रत्येक घराक उदकाची टाकी दिवपाची सरकाराची येवजण आसा अशेंय ढवळीकारान मुखार सांगलां. निर्मल भारत अभियान गोंयांत चालीक लायले उपरांत उलयतना भौशीक बांदकाम मंत्र्यांनी ह्यो घोशणा केल्यो. फुडल्या 2015 म्हयन्यात तुमकां 24 तास उदक मेळटलें. खूब जाण म्हाका प्रश्न विचारता 24 तास उदक आसा प्रत्येक घरांत तांकां समजा 2000 मेळटले. ताजी तजवीज करपाची थारायल्या. हांव स्वता मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां कारण गांवांतल्या लोकां कडेन स्टोर कॅपेसिटी आसा आनी त्या खातीर तें उदक जेन्ना येता तें व्हांवत आसा. तें खंयची तरी गटारां मेळटा आनी समर सॅनिटेशन प्रॉब्लेम निर्माण जाता आनी त्या खातीर तो प्रयत्न आमचो आसतलो प्रत्येकाक सादारण 4 मनशां आशिल्ली थंय 1000 लिटर आनी चड मनशां आशिल्ली ताका 2000 लिटर टँको आमी दिवपाचें थारायलां. आमी तितलें हांगा उतर दिता. केंद्र सरकाराचे अनेक येवजणी आसा पूण सगळ्यो येवजणी साकार जाता अशें ना. फाटल्या आमकां गोंय राज्याची सुवर्ण जयंती मनोवपा खातीर 200 कोटी आयिल्ले आनी ते 200 कोटी ह्या राज्याच्या बऱ्या खातीर मोडपा जाग्यार ती खंय तरी फोड करपाक 100 कोटी मोडले. म्हणजे त्या जाग्यार पयसो वचपा जाय थंय पयसो गेलो ना. हांव अभिनंदन करता बाब सुदीन ढवळकार की ज्यांनी ही स्कीम जी आसा ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची स्कीम आसा पूण ती मुखार व्हरपाची जबाबदारी PWDचेर आसा आणि आयज गांवांतले सगळे पंच सरपंच जिल्हा पंचायत सदस्य अशा सगळ्या लोकांक एकठांय करून ही स्कीम मुखार व्हरपा खातीर चालीक लावपा खातीर तांणी यत्न सुरू केल्ले आसा. आता घेऊ एक विसव.